11 मेंबर 6 मेंबरांनी आमी नो कॉन्फिडन्साक बरोवन घातलें आनी आयज आमचें वोटींग जालें तेतून 6/5 अशें हें जालें। एका वर्साक एक सरपंच, पण ह्या एका मदींच ब्रेक कित्याक करपाचें कारण कितें? पयलीं सरपंच जाल्लो पळय तो अमित सावंत आमचो आसलो आनी आमी देवळान गेल्ले, बायबलूय घेतलोलो हातीन आनी आमी एक हें दिल्लें, बट तातूंत मागीर कितें जालें, आमी 7 मेंबर आसले आनी 4 मेंबर भायर आसले, बट आमी आतां धरून चलताले सगळे मेंबर वांगडाच आसले। सो हातून कितें जालें आतां, जेन्ना अमित सावंत आसलो पळय तेन्नाय ताका नो कॉन्फिडन्स घेवपाक जायते आमचे भितरलेच मनीस आसले, जे 7 जाण आसले तातूंतलेच येयल्ले आनी ताका उडोवपाक खूब प्रयत्न जाल्लो। त्या टायमार हांवूच मातसो स्ट्रॉंग रावल्लो, तेन्ना एक बरें स्ट्रॉंग रिजनूय म्हाका नासलें। आनी आतां आमचो प्रशांत नायक आसलो 6 मंथ्स, तेन्नाय फ्रॉम स्टार्ट अशेंच आसलें, ताका उडोवपाक प्रयत्न चलताले, सगळे आसले, जे आमचे भितरले जावं भायले सगळे आसले इनवॉल्व, बट तेन्नाय हांवें चड सिरियस हो इशू घेवना। मागीर उपरांत कळलें फाटल्या ह्या 4 म्हयन्यांत आमचे जे थोडे मेंबर तांचेर चड अन्याय जावपाक लागलो, 1 जालो, 2 जाले, 3 जाले, अशें चालूच जालें आनी खूब जाण म्हाजेशी आयले की अशें चलना, कितें करया, ताका हें करया, नो कॉन्फिडन्स घेवया। तातूंत म्हाजी एक लास्ट केस जाली, तातूंत म्हाका एक आनीक दुसरें आनी हें चॉयसूच नासलो, कित्याक म्हाका दिसता तुमकां खबर आसा कितें जालें तें। तातूंत म्हाजेर सरपंचान चड अन्याय केलो, मागीर हांव तांकां जॉयन जालो आनी आमी ते 6/4 कितें 5 हे 6 कोण येता तुका दिसता ते सो इतलेच, पण ह्या 6 तूं आतां आसा, परत अशें जावचें ना न्ही? आतां परत जातलें जावचें ना तें हांव तुका कांय सांगूंक शकना, कित्याक देवळान गेल्ले, आयक देवळान गेल्ले म्हणटूच फर्स्ट हिंदू आमी म्हणना क्रिस्तांव, आमी बायबल, पण देवळान गेल्लेच मनीस आमकां फुडें काडीत की अमिताक उडय वो प्रशांताक उडय। आयज थोडे आमच्या मदें ना, बट आनीकूय आमचे फाटल्यान मनीस आसात की हे भाशेन करा म्हणून, फाटल्यान आसा आमकां पाठीमाग आमच्याच मेंबरांचो आसा, बट आमी 6 जाणांनी सायनी मारल्या। पण अशें दिसना हे परत उडयल्ल्या कारणान मागीर जी गांवची आमी गांवचे उदरकी खातीर आसा, बट जेन्ना सरपंच एक चॅरीर बसता तेन्ना तेची एक जबाबदारी आसता की मेंबरांक कितें वयर सकयल जालें जाल्यार ताका दुखोवपाक जायना, तांकां समजून घेवपाचें आनी कितें आहा तें सॉल्व करून उडोवपाचें। हें म्हाका दिसता जायत्या जाणांक दिसलें की जावंक ना आनी तेणी म्हाका साथ दिलो, हांवेंय तांकां साथ दिलो आनी हे भाशेन जालें। प्रकरण जाल्लें आशवे हांगा, त्या प्रकरणान खंय तरी तुमी पंचाक सपोर्ट करूंक ना, सो त्या खातीर खंय तरी तेंच्यांनी ही स्टेप घेतला अशें दिसता तुमकां? आशवे ह्या भागाचेर जो रॉबर्ट फर्नांडीस जो पंच मेंबर आसा, लोकल पंच, तेन्ना असो एक इन्सिडंट जाला, थंयसरले जो कंप्लेनंट आनी ओपनंट हे दोनी हजबंड एंड वायफ थंय इन्स्पेक्शनाच्या टायमार उबे आसले आनी थंयसर आमच्याच एका पंच मेंबरान एक अपशब्द वापरलो तेंच्या विरुद्ध आनी थंयसर एक बाचाबाची जाली, हात बीन उखल्लो एकामेकाचेर, तेंच्यांनी हो विशय जालो आनी ह्या गोश्टीचेर 2 दिसांनी फोर्टनायट मिटींग आसली आनी त्या फोर्टनायट मिटिंगेक म्हाका जबरदस्ती तो पंचायतीच्या लेटर हेडीचेर कंप्लेंट लॉन्च कर म्हणटालो, कोणाचेर, त्या लेडीज आहा पळय ती। जेन्ना हांवें सगळें म्हाज्या नजरेर घडला हे गोश्टी आनी म्हाज्या दृश्टीकोनान हो एक आरोपी कसो दिसलो, म्हाका तें बरोबर जायना जालें ह्या मनशाक सपोर्ट करपाक आनी हांव जी सत्याची बाजू धरला आनी एका बायलेचेर जो असो अतिक्रमण जावप हे चुकीचें आनी सरपंच ह्या गांवचो एक सरपंच ह्या नात्यान ताका सपोर्ट करप हे अत्यंत चुकीचें आनी हांवें ताका सपोर्ट करूंक ना। आनी अशें आयकलां हांवें की आमदाराक विचारून तेणें आपूण ताका आपणाक तेणी सपोर्ट करूंक ना, आपूण नो कॉन्फिडन्स मोशन हाडटा तेच्या विरोधात अशें कितें अशें आयकूंक येता। पण अशें जर गोश्ट आसा आनी जो असल्या गोश्टीक जर हांवें ताका सपोर्ट करूंक जाय आसलो जाल्यार ना, असल्या गोश्टीक हांव होच सपोर्ट करपी न्हू। म्हाका दिसता अशें सरपंच म्हणून जर ह्या कामाक जर म्हाका जर तो तेणी उडोवपाक जर सायन मारल्या जाल्यार हांव स्विकारताय, कारण अशें चुकीच्या गोश्टीक हांवें कसलेच थारा दिना हांव, कारण एक महिलेक आमी आदर करता, रिस्पेक्ट दिता आनी त्या महिलेचेर जर असो अत्याचार जाता, अतिक्रमण जाता, त्या गोश्टीक हांव कसोच कदापी ताका साथ दिवचो ना। भले म्हाजो तो पंच कलीग आसूं, सरपंच म्हाजी खुर्ची धोक्यान सुद्दां गेली, आतां तेणें तशेंच केला, पण वचूं हांव एक्सेप्ट करता, हांव हसोन खेळोन
हांव म्हणटा कितें हांवें बरें कार्य केलां आनी त्या बऱ्या कार्याक लागून जर म्हाका सरपंच खुर्ची म्हाका गमोवची पडली आय एम हॅपी. आता असलेले जो पंच ते 6 जाणां त्यांच्यावर अन्याय जालो खंय तुवें सारकी जस्टीस दिवंक ना अशें तांचें म्हणणें आसा. 2022 जेन्ना पंचायत घडली रेड्डी श्री गणेश जो आमचो आराध्य दैवत गणपती ह्या देवळान आमी ह्या भागाच्या मांद्रे कॉन्स्टिट्युन्सीचो MLA जीत आरोलकर तशेंच आमचे 7 पंच मेंबर आतां जे 2 पंच मेंबर आनी जेन्ना आमी त्या देवळान गेल्ले रेड्डी गणपती तेन्ना आमचे एक 2 जाण पंच आतां आमचे बरोबर एक जे आमची 5वी पंच आहा पळय मिशेल फर्नांडीस ती आतां ना हांगा बरोबर आमच्या बरोबर आमच्या पैकी आनीक 2 पंच मेंबर आसात मिस्टर रॉबर्ट फर्नांडीस आनी मिंगेल फर्नांडीस हे आमच्याच पॅनलांतले एक 7 पंच मेंबर अलॉंग विथ MLA आमी जे रेड्डी गणपती देवळान गेल्ले. जेन्ना नोटीस येना बरो हांव शॉक की अशे कसले कृत्य केले ओ वायट केले की ते देवा गणपतीक ना रिस्पेक्ट दिता मान दिता ना बायबलाची किंमत ना करता. आमचे क्रिस्तांव दोगूय भाव ऑपोजीट पॅनलाक मेळ्ळे आनी म्हाजेर नो कॉन्फिडन्स मोशन हाडलें. सो आयज नो कॉन्फिडन्स मोशन आसलो. आयज फ्लोर टेस्ट म्हणटा तेजो त्या टायमार 6 पंच उबे आसले तेंच्यांनी रेज केलो 6/5 जालो. एज अ सरपंच म्हणून हांव डिफीट जालो. सांगपाचो विशय म्हटल्यार मेन प्रामुख्यान जेन्ना देवा गणपती कडेन आमी आमचो आराध्य देव म्हणटा त्या देवा फुडें आनी बायबलाचेर हात धरून आमी 7 जाणांनी प्रमाण जाल्ले की एकी कडेन रावतले आनी एक मतान एक विचार पंचायत चलयतले. त्याच 7 जाणांसून 2 क्रिस्तांव भाव चवथ तोंडार आसा आमची. गणेश आमचे हिंदू धर्माचो मोठो आनी प्रामुख्यान सण मोठो म्हणटात तो गणेश चतुर्थी आनी त्या चतुर्थी 2 दीस आसतना म्हाज्या हातीन नोटीस येता नो कॉन्फिडन्स मोशन. तांकां ह्या जो म्हाज्या दृश्टिकोनान हे तेंच्यांनी एक पाप केले कारण आनी देव गणपतीची एक प्रकार तेंच्यांनी हे दोनी पंच मेंबर आसात रॉबर्ट आनी मिंगेल फर्नांडीस हेंच्यांनी एक थट्टा केली बायबलाची तेंच्यांनी थट्टा केली. आणि त्या 4 पंच मेंबरांसून 2 जे पंच मेंबर आहात एक म्हजो एक रिलेटीव आहा आनी दुसरो जो आसा म्हजो सामको क्लासमेट तेची मिसीस ते इमिजिएटली त्याच दिसा म्हाजे कडेन येयले आनी आमकां फोर्सफुली प्रेशरायज केले आनी तुका MLAक मेळचो पडटलो MLAक मातसो मेळ आनी मागीर कितें तें तुजें काम जातलें. सो जेन्ना आमी पंचायत घडयली एज अ पंच मेंबर आमी 11 जाण एकी कडेन रावन हांव पंचायत चलयतालो. सो हितून MLAचो रोल आसा हें म्हाका सगळें भितर कळ्ळें. सो म्हाका हांगा पंचायतीन सरपंच पद जाय सरपंच जर म्हाका खुर्ची जर भोगपाक जाय म्हाका कोणाचे पांय धरपाची गरज ना कारण हेच्या पयलीं सुद्दां जेन्ना हांव सरपंच जालो तेन्ना सरपंच केन्ना कसो जाता मनीस पंच मेंबराची साथ आसता तरच सरपंच जाता. हांगा MLA बी कोण लागना. सो हेतून पुरेपूर 100% MLAचो भितर हात आसा आनी म्हाज्याच मनशाक आमच्याच एका पंचायतीच्या पंच मेंबराक धरून तांकां एक धमकी दिवन म्हणटा हांव तशें धमकी दिवन म्हाज्या विरुद्ध तेंच्यांनी लायला. पण तूं तांकां धमकी दिवं शकता जो एज अ बाळा एक प्रशांत नायक एज अ सरपंच म्हणून तेंच्या मनान जो प्रेम आसा पळय तो तूं काडूं शकना. आयज तूं हो खेळ तूं केला पळय तो पंचां कडेन केला आयज पंच म्हाज्या विरुद्ध हाडलाय तूं. पूण जो मांद्रे गांवांत जो प्रेम आसा ह्या प्रशांत नायकाक तो तूं मनांतल्या लोकांच्या तूं काडूं शकना. सबंद मांद्रे कॉन्स्टिट्युन्सीन हांव तुका सांगता आयच्यान तुवें म्हाका एक मुक्त केला हांगाच्यान 2027 पयस ना 2027 जे हे कृत्य केला तुवें हे रेड्डी गणपती कडेन तुवें आमकां व्हरोन 7 जाणां एक कोर्टान एक सूड जावपाक आमकां एकी कडेन हाडलेले आनी आयज तूंच आमचे फूट घातलाय तुवेंनूच फूट घातलाय. हे तुका म्हाका दिसता देव गणपती जो रेड्डी बसला पळय तो पळयतलो आनी म्हाज्या दृश्टिकोनान जर म्हाका आतां पळोवपाक गेल्यार म्हाका दिसता की हांव खंय तरी एक व्हेरी इम्पॉर्टंट पर्सन आसा कारण MLA सारकेलो मनीस 24 वरां भितर म्हाका नोटीस काडटा आनी विदीन 15 दिसाच्या भितर म्हणजे चवथीच्या तोंडार म्हाका एक डिफेम करप म्हणजे म्हाका एक सरपंच म्हणून काडून उडोवपाक ताका एक पब्लिसिटी करपाक जाय आसलें आनी म्हाज्याच मनशाक वापरून